गोवा कस्टम्साचो सुप्रिटेंडंट विवेकानंद उर्फ विवेक नायकान म्हापशें एका बंद घरांत आत्महत्या केली। एक फामाद कस्टम्स ऑफिसर अशे तरेन सोंपलो तो पळोवन दिसभर पयलीं खुनाचो दुबाव म्हूण बोवाळ पडलो। मात म्हापशेंचे पुलीस म्हणटात ती आत्महत्याच। दाबोळे भांगराचे जप्तीचे केशींनी तो आसतालोच, मात आत्महत्येचें नेमकें कारण पुलिसांक कळिल्लें ना। सुसायड नोट बरोवन खंय तो गेला। आपली बायल, भाव आनी भयणीक ताणें बरयल्लीं पत्रां पुलिसांक मेळ्ळ्यात। ताचेर सांजे निमणे संस्कारय जाले। म्हापशेंचो बाजार उत्तर गोंयचो सगळ्यांत मोठो। शुक्रारा बाजाराचे दीस जाल्यार म्हापशें गर्दी पडटा। मात म्हापशें पार्किंगेची वेवस्थाच सारकी ना। जो तो मेळत थंय गाडयो घुसयता। रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क केल्ल्यान लोकांक सारकें चलपाक मेळना। सिनियर सिटीजनाक चडूच त्रास। सरकारान बेगोबेग शारांतलो प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग प्रकल्प तरी जाग्यार घालचो म्हूण म्हापशेकार मागतात। Is a very big market which shops on both sides, but no arrangement has been made for parking for anybody. Biggest problem is for senior citizens. Even if you find a place to push your scooter into that gap or take it out, sometimes they are parking behind your scooter. You have to wait for that man to come to be able to take it out. म्हापशेचो मल्टी लेवल पार्किंग प्रकल्प जाल्यारूच परिस्थिती जाग्यार येवपाची। लोक शुक्रारच्या बाजारात मुद्दम येतात आणि शुक्रारचो बाजार हो आमची एक खासियत असा की हांगा शुक्रारच्या बाजारात गेल्यानंतर सगळी A to Z शॉपिंग करून घरा वचूंक गावता। 8 दिसाचो बाजार करूंक गावता। पण आमच्या ह्या मार्केटची व्याप्ती दिसान दीस वाढत असल्यामुळे पार्किंग जागा कमी पडत असा आणि पे पार्किंग नगरपालिकेने आता पे पार्किंगूच चालू केलेलं आहे। पण शुक्रारच्या दिसाळी पे पार्किंग जायना। आमकां मल्टी स्टोरेज जे पार्किंग जे लॉट असा तो पयलो तयार करचो पडटलो। म्हणजे म्हापशेच्या विकासातलो पयले पाऊल कितें म्हणशीत जाल्यार ते पार्किंग। तेन्नाच कशें आसा कोणाक गाडी पार्किंग करूचे सुद्दां आमी जागो दिवची गरज आसा न्ही। फाल्यां कोण हळडणसून येतलो, कोण फाल्यां कलंगूटसून येतलो, फाल्यां कोण बिचोलेसून येतलो, तेणें गाडी खंय पार्क करची। गाडी पार्क केल्या शिवाय ताका आमी बाजारांत यो म्हणून सांगूं शकना न्ही। ताका प्रॉपर आमकां पार्किंग फॅसिलिटी पयली दिवची पडटली आनी येणाऱ्या ह्या 1-2 वर्सां भितून मल्टी स्टोरेज पार्किंग उबें जालें तरच हो मार्केटांतलो विशय सुट्टलो। नगराध्यक्ष म्हणटा पे पार्किंगाक टेंडरां काडटात मात कोण घेना। म्हापशेच्या यार्डा फाटले सुवातेर बाजाराच्या दिसा भायल्या हॉकर्सांक शिफ्ट करपाचो आतां पालिकेचो प्लान। शुक्रारचो बाजार आसता पळय, आमचे अशे एक्चुअली वेंडर्स आसता पळय ते आमी कंट्रोल करूं शकता। पण शुक्रारचे जे वेंडर्स येतात ते वेंडर्स सगळ्या कडसून येतात आनी तेजेर शुक्रारचो बाजार म्हणून हो इतले वर्सां पारंपारीक म्हापशाचो बाजार आसल्या कारणान आमकां कोण येतात ते कळना। त्या लोकांक खातीर आमी एक सेपरेट म्हणजे हो बाजारूच मागीर सेपरेट जावचो अशें आमी कावन्सील थाराव घेवपाचें थारायला। जो म्हाका दिसता जो पर्यंत पार्किंग लॉट ग्रॅम स्टॉलाच्या फुडें जावं KTC बस स्टँडाचे जे आमचे हे आसा पळय शॉप्स थंय जायना तो पर्यंत कोणूच बिडर येवचो ना। कारण इतलेशे कामांक इतलेशे जाग्यार आनी इतलेशे हितून कोण बिडर आपली रिस्क घेवपाक तयार। गव्हर्मेंटा कडेन उलयलेले आसा यार्डाच्या फाटल्यान थोडी जागा आहा पळय ते आमी हे येता त्या कावन्सील मिटिंगेक रेजोल्युशन घेतलें की जे अशे हॉकर्स येतात जे परमनंट न्हू जे वेगवेगळे सिजनल येतात तांकां आमी एक सेपरेट जागो अलॉट करचो आनी थंय ते जर केलें जाल्यार ही समस्या सगळी काबार जातली। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक।